जाल्यार सीएमान सांगलें म्हाका ही जमीन जर घेतली जाल्यार आमकां पयशांची गरज पडटली जी उगी जी सायडीची जमीन आसा ती जमीन जर आमकां घेतली जाल्यार आमकां पयशांची गरज पडटली वेरज आमी गुळिल्ली व्हरता जाल्यार पयशांची गरज पडना अशें तेणें म्हाका सांगलें पण सैम जर आमचे म्हणजे परती करून पळयलें जाल्यार आयज तेंची जो डेवलपमेंट आसा तो भरपूर खर्च पडटलो तांकां आज वर्स पयलीं तांकां ती कशी सायट स्टार्ट करपाक मेळना वेरज हांगा ते फाल्यां चालू करूं शकतात काम थंय करता जाल्यार एप्रोच रोड धरून बाकी सगळ्यो गोश्टी करपाक तुम्ही कितें म्हणटात की सरकाराक पयशांची चणचण आशिल्ल्यान असो सांगेकारांची आनी तुमची कांय चूक नासतना ना हो प्रोजेक्ट शिफ्ट जालो असो स्टेटमेंट आमचेलो सीएमाच्या तोंडाचें आसा की पयशांक लागून आमी मातशें फाटीं सरता ती म्हळ्यार तुमी डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन बी घालें हय त्या डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशनाची खरी काणी कितें तो एक भाग आशिल्लो तो पॉलिटिकल एक भाग आशिल्लो ती खरी काणी कितें कारण प्रसाद गांवकार डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन ते बी विश्वजीत राणेचेर घालता आनी ते बी अशी सामकी ट्रिकी टायमा भितर ज्या डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशना लागून तो टायम आमदारकी आनी मंत्रीपद साल्वार जाता सो हे राजकीय गणित कितें तो आशिल्लें टायम जसो येता त्या टायमा प्रमाणे आमकां थोडी पॉलिटिक्स खेळची पडटा आनी ते प्रमाणे करची पडटा तुम्ही म्हणटात ते डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन राजकारणाचो भाग आशिल्लो राजकारणाचो भाग आशिल्लो ते केलें ते सक्सेसफूल जालो प्लॅन जाका फायदो जावपास ताका जालो जाका फायदो वचपाक जालो सगळे पर्याय इलेक्शन लागीं पावता त्या टायमाचेर विचार करतलो त्या टायमाचे विचार त्या टायमाचेर सगळे आमच्या लोकांक बी घेवपाक खूब गरजेचें कारण लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच फुडें वचपाक कित्याक फुडले फावटी जे फाटले खेपे हांवें 2 फावटी इलेक्शन केलें एक फावटी केलें तेन्ना थोडे मतान गेलो पूण तेच लोक म्हाजे तशेंच स्टँड आउट रावले आनी परत आतां हे फावटी आमी जिखून निवडून दिले सो तांकां विश्वासान घेवन चलोवप हें खूब गरजेचें आसा आनी त्या टायमार विचार करता इलेक्शन लागीं पावूं दी मागीर सगळे पर्यायांचे विचार करया सद्या म्हाका गरज ना विचार करपाची